मोगाच्या बाबण्णो आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाची काळजीदार पाटलावदारां जावंक जाय आनी ताचें राज बांदून हाडूंक वावरूंक. आमी पळयता शुभ वर्तमानान कशे भशेन जेजू उगडास कोत्ता ताची काळजीदार पाटलावदारां आपणाक उणें करून त्याग सॅक्रिफायस करून दुसऱ्या पासत पावता. कित्याक जेजू दाखोवन दिता दुसऱ्यांचो मोग कसो करूंक जाय, आपणाकूच उणें करून. आनी ताचे लागून जेजू म्हणटा तुजो खुरीस उबार आनी म्हज्या पाटल्यान ये. तो आमकां दाखोवन दिता आपणें अशें केलेलें आसा. तुमी म्हजी पाटलावदारां जाल्यार तुमी अशें करचें पडटलें आनी जेन्ना तुमी अशें करता तुमकां तुमचो इनाम मेळटलो. तर आमकां जण एकल्याक आयच्या दिसा जेजू आमकां आमंत्रण दिता संवसारी वाटेन न्हय पूण क्रिस्ताचे वाटेन ताचे वाटेन चलूंक आमचो खुरीस उबारून फुडलें पावल मारूंक जाय. कित्याक तो आसा आमच्या सांगाता, तो आमकां राखता, तो आमकां बरवासो आनी धादोसपण फावो कोत्ता. हें आमी पळयता पयले वाचपान. नाहूम प्रवादी इस्रायल पोजेक खास करून जुदाक उगडास कोत्ता की देव तांकां परत आपल्या गोपान घेतलो आनी कशे भशेन तांकां राखतलो आनी सांबाळटलो. तो दाका मोडलो नश्ट केल्लो तो परत तांकां दितलो, म्हटल्यार परत तांकां बरें जिवीत फलादीक जिवीत दिवंक तो आदार दितलो. तो तीच कृपा आमकांय मेळल्या पुरो. हे मिसांत आमी मागुया.